फाटल्या दिसांनी कोविडाच्या अरिश्टा वेळार घेतिल्ली 10 टन साकर पेड्ड्यार जाली म्हूण सगळ्याक खबर पातळिल्ली. मात हें प्रकरण इतल्यारूच सोंपना. कोविड अरिश्टाच्या आदीं 2 फावट अशीच साकर पेड्ड्यार जाल्ली. 2018 ते 2020 मजगतीं वट्ट 29,876 किल साकर नागरी पुरवण खात्यान पेड्ड्यार केल्या. 2018त सरकारान घेतिल्ले साकरेंतली 12,859 किल साकर विरगळी. डिस्पोज करपाक टेंडर काडून सप्टेंबर 2018त 94,000 रुपयांक साकर लाटली. मुरगांवां सड्यावयल्या प्रताप मांद्रेकारान सगळी साकर उखल्ली, किलाक ₹7.34 रेटीन. साकर घेवन पेड्ड्यार जाता ती वेगळी गजाल. हांगा नागरी पुरवण खात्यान मार्केटिंग फेडरेशनाक सांगून संजीवनी साकर कारखान्या वरवीं साकर घेतनाच विरगळिल्ली साकर घेतली आनी पचयली. सप्टेंबर 2019त खात्या खातीर मार्केटिंग फेडरेशनान संजीवनी साकर कारखान्या वरवीं आनीक 34.7 टन साकर घेतली. ऑक्टोबर 2019त म्हणल्यार दुसऱ्याच म्हयन्यांत राशन दुकानांनी साकर विरगळ्या म्हूण उखलूंक न्हयकार दिलो. ते उपरांत मार्केटिंग फेडरेशनान ती साकर मेळ्ळी तेन्नाच विरगळिल्ली आशिल्ली म्हूण सांगलें. विरगळिल्ली साकर दिल्या ती बदलून दिवची म्हूण खात्याचो संजीवनी कडेन पत्रव्यवहार जालो. कांयच रिस्पॉन्स नाशिल्ल्यान संजीवनी कारखानो आनी साकर सप्लाय करतल्याचेर कारवाय करिनासतना खात्यान ती साकर टेंडर काडून डिस्पोज करपाचें थारायलें. FDA कडल्यान रिपोर्ट घेवन 34 टनांतली 6,707 किल साकर डिस्पोज करपाक घेतली. ही साकरूय सडा मुरगांवच्या प्रताप मांद्रेकारान 49,298 रुपयांक उखल्ली, किला फाटल्यान ₹7.35 रेटीन. ह्या साकरीचें टेस्टिंग करपाक FDAन 45,000 घेतले आनी साकर डिस्पोज करून आयले 49,000. खात्याकडेन उरले 4,000 रुपया. कोविडाच्या काळात नागरी पुरवण खात्यान संजीवनी साकर कारखान्या वरवीं लैला शुगर प्रायव्हेट लिमिटेडा कडल्यान 100 टन साकर घेतली. तातूंतले 10 टन विरगळून पेड्ड्यार जाली. एप्रिल 2020त खात्यान लैला शुगर प्रायव्हेट लिमिटेडा कडल्यान 100 टन साकर घेतली. एप्रिल 2021त उरल्या ती साकर बरी आसा काय म्हूण तालुका कार्यालया कडेन रिपोर्ट मागलो. सगळ्या तालुक्यांनी मेळून 11,616 किल साकर खावपाचे परिस्थितीत ना म्हूण रिपोर्ट दिलो. खात्यान मेळटा ती बरी साकर कुशीक काडून 10,310 किल साकर डिस्पोज करपाक काडली. ही साकर कोल्हापूरच्या देसाय कटलरीन 1,62,000 घेतली, किल्लाक ₹15.75 रेटीन. तिसरे फावट साकर पेड्ड्यार जाल्ल्यान सचिवान दक्षता खात्या कडल्यान चवकशेचे आदेश दिले. मात ती फायल मंत्री गोविंद गावडेन दामून दवरली. पळयात कशी ती. 10 टन साकर पेड्ड्यार जावप ही वर्सांतली तिसरी खेप. तिसरे फावटी अशें जाल्ल्यान नागरी पुरवण खात्याच्या सचिवान साकर डिस्पोज करपाच्या फायलीचेर शेरो मारलो. असले प्रकार नागरी पुरवण खात्यान रुटीन आनी कॅज्युअल जाल्यात. ह्या प्रकरणात विजिलन्स इन्क्वायरी करून जबाबदारी थारावची म्हूण सचिवाचो शेरो आशिल्लो. ती फायल 2 ऑगस्ट 2021 ह्या दिसा नागरी पुरवण मंत्री गोविंद गावडे कडेन गेली. ती फायल एकदम 5 म्हयन्यांनी 5 जानेर 2022त परत खात्या कडेन आयली. परत आयिल्ले फायलीर मंत्र्यान शेरो मारूंक ना आनी सय लेगीत करूंक ना. खात्यान परत फायल सरकाराक धाडून मुख्यमंत्र्या कडल्यान पास करून घेतली तेन्ना आचारसंहिता लागिल्ली. साकर डिस्पोज करपाची आनी चवकशी करपाची फायल मंत्र्यान 5 म्हयने चेपून दवरली म्हूण अधिकाऱ्यान परत फायल सरकाराक धाडटना नोंद केली. ते उपरांत चवकशी अधिकारी नेमून उपरांत ताच्या रिपोर्टा वयल्यान केस विजिलन्साक दिली. आतां हें पळयात. पेड्ड्यार साकर डिस्पोज करपाच्या आदल्या फायलीचेर गोविंद गावडेन फायल येवन 2 दिसां भितर सय केल्या. मात चवकशी करची म्हूण फायल आयिल्ली ती 5 म्हयने चेपली. ताका लागून एप्रिल 2021त पेड्ड्यार जाल्ली साकर डिस्पोज जाता म्हटल्यार सप्टेंबर 2022 उजवाडलो. पेड्ड्यार साकर दितल्याचेर कारवाय करून नागरी पुरवण खातें फेल. विजिलन्सात चवकशी चल्ल्या ती फक्त अधिकाऱ्यांचेर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.